नमस्कार इश्टानो. आयचो विषय काणकोणचो. पयरूच गॅजेटाचेर हे एक नोटिफिकेशन येयला, नोटीस. लोलये पोळे जे कोमदाद आसा पळय तेंच्यांनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग आपयला खंय 6 एप्रिल 2025 at 10:30 AM at its usual meeting place in the Sabha Mandap of Shri Keshav Devalaya, लोलये. लोलये पोळे जे कोमदाद आसा तेंच्यांनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग आपयला 6 एप्रिल येता त्या आयतारा सकाळचे 10:30 वरांचेर सभा मंडप श्री केशव देवालया, लोलये. विषय कितें आहा? तांकां खंय 8 एप्लिकेशन्स येयला, 8 फायली येयला. मल्लिकार्जुन मल्टी फ्रुट्स प्रोसेसिंग प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड हांकां खंय सुमारे 1 लाख स्क्वेअर मीटर जागो जाय, विथआउट द फॉर्मेलिटीज ऑफ ऑक्शन करिनासतना. जो सर्वे नंबर 358/1 जो कोमदादचो आसा पळय, लोलये विलेज, काणकोण तालुका, थंयसर जो कोमदादचो जागो आसा 358/1 हितुरलो 1 लाख स्क्वेअर मीटर ऑक्शन करिनासतना तांकां अलॉट करपाक लागून जागो जाय म्हणून ही मीटिंग कॉलअप केला. आता कितें करपाक तो 1 लाख स्क्वेअर मीटर तेजे सेग्रिगेशन्स दिल्लेले आहा, ब्रेकअप. फायल नंबर 5/2014 खंय 10,000 स्क्वेअर मीटर फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ जॅकफ्रूट प्रोसेसिंग युनिट. फायल नंबर 6 of 2024 आनी एक 10,000 स्क्वेअर मीटर फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ कोकोनट प्रोसेसिंग युनिट खंय. फायल नंबर 7 of 2024 आनी एक 10,000 स्क्वेअर मीटर फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ टर्मरिक प्रोसेसिंग युनिट, हळद करपाक. फायल नंबर 8 of 2024 एरिया 10,000 स्क्वेअर मीटर फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ मँगो प्रोसेसिंग युनिट खंय. फायल नंबर 9 of 2024 13,765 स्क्वेअर मीटर फॉर प्रोसेसिंग ऑफ एग्रो कॅज्यू प्रोसेसिंग युनिट. फाइल नंबर 10 of 2024 एरिया 30,000 स्क्वेअर मीटर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्रो डेअरी फार्मिंग युनिट. फाइल नंबर 11 of 2024 एरिया 10,000 स्क्वेअर मीटर फॉर बनाना प्लांटेशन एंड प्रोसेसिंग युनिट. आता केळी लायता वयर डोंगरार साड्यार. फाइल नंबर 12 of 2024 एरिया 6,235 स्क्वेअर मीटर फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ कोकम प्रोसेसिंग युनिट खंय. सो हे क्युम्युलेटिव्ह जोडीत जाल्यार 1 लाख स्क्वेअर मीटर जाता. सो आता हो व्हिडिओ काडपाचो मेन उद्देश काणकोणचे जे गांवकार आसा, लोलये आनी पोळ्या गांवचे, कोमदादचे, तांकां उलो की ह्या स्पेशल ही स्पेशल जी जनरल बॉडी मीटिंग जी आपयला तितून भागी घेवची, पार्टिसिपेट जावचे. थंय मागीर कितें तुमी थरयतात तो तुमचो विषय, पूण पार्टिसिपेट जाया, एकठांय येया, डिस्कशन करा, डेलिब्रेशन करा, आर्ग्युमेंट्स करा, पूण डिसिजन घेया. सगळे गांवच्या लोकांनी मेळोन, गांवकारांनी मेळोन ठरोवप गरजेचें. तर सगळे जाण ठरोवनूच 1 लाख स्क्वेअर मीटर दिता म्हणटा दिया, दिना म्हणटा नाका दिवं. पूण तुमकां डिसिजन घेवपाक मातशें आमी मदत करता. ह्या मल्लिकार्जुन मल्टी फ्रुट्स प्रोसेसिंग प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड हांच्या संदर्भात आनीक थोडी म्हायती दिता इश्टानो, पळोवन घेवचें. ही जी मल्लिकार्जुन मल्टी फ्रुट्स प्रोसेसिंग प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड आहा ती गोंयांत रजिस्टर्ड आहा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज गोवा. कॅपिटल शेअर, इट्स ऑथरायज्ड शेअर कॅपिटल इज 1 lakh अँड इट्स पेड अप कॅपिटल इज 1 lakh. 1 लाख रुपयांनी ते कॅपिटल आसा तेंचे कडेन. डायरेक्टर्स कोण ते पळोवया इश्टानो. रमेश बोंबो तवडकर, अशोक अर्जुन वेळी, राजेंद्र हरी बोरकर, रमाकांत तिलू गांवकर, उपासो गांवकर असे 5 जण डायरेक्टर्स आहात आणि ही लिमिटेड कंपनी. तो फर्स्ट जो डायरेक्टर दिसता तो आमच्या हिशोबान आणि आमच्या अंदाजान आमचो जो ऑनरेबल स्पीकर आहा पळय तो डिमांड करता ना आपले मातशे मान दिवचो म्हणून. सो ऑनरेबल स्पीकर श्री रमेश तवडकर सर, तेंची कंपनी.
आता त्यांच्या कंपनीक थंयसर ते 8 प्रोसेसिंग युनिट घालपाक जाय म्हणून कोमदाचे 1 लाख स्क्वेअर मीटर सुमार जागो जाय म्हणटात। आता हे डिसिजन तुमचे, तुम्ही तेका दितात काय दिनात ते तुमचो विषय, तितून आमी काय म्हणिना, पण डिसिजन मेकिंगाक हे तुमकां इनपुट। तशेंच आता फुडें पळोवया, हे आमचे श्री ऑनरेबल स्पीकर रमेश तवडकर सर त्यांचे इलेक्शन एफिडेविट 2022 जे इलेक्शन लढले तेजे एफिडेविट, तितून ते इलेक्शन एफिडेविटान आमी बारीक नजर मारली की हेंचेकडे कितली संपत्ती हा इममुवेबल। सो एग्रीकल्चर लँड इश्टानो जर तुम्ही पळयशात जाल्यार कॉमन एन्सेस्टर प्रॉपर्टी कॉम्प्रायझिंग ऑफ लँड एंड हाऊस एट आमोणे पैगिणी काणकोण गोवाकरे, आमोणे पैगिणी सर्वे नंबर 21/1, 21/3 एंड 31/1, 50.66 एकर्स म्हटल्यार सुमारे 2 लाख स्क्वेअर मीटर सराकडे ऑलरेडी आसा आणि ती त्यांनी इनहेरिट केला, म्हटल्यार त्यांच्या पूर्वजांकडल्यान इनहेरिट करून येयलेले त्यांच्या आज्या पणज्यांची ती। सो एन्सेस्ट्रल आणि पळय तांकां शेरूय आहा तितून। तशेंच आनी एक दाबोळ पैगिणी काणकोण आहा खंय, सर्वे नंबर 21/1, 1.24 एकर्स म्हटल्यार सुमारे अंदाजे म्हाका दिसता एक 5000 स्क्वेअर मीटर सुमार, ही इनहेरिट न्हू, हे तेंच्यांनी स्वता परचेस केल्लेली। सो अशें तेंचेकडे तेंची स्वताच्यो जमनी आसा। सो आता हे सांगपाचें तात्पर्य कितें, हांव तुमकां निर्णय आतांच घ्या म्हणिना, मिटिंगेक चला, कॉलअप केल्लेली आहा, नोटीस दिल्लेली आहा, पेपरान येयल्लेले आहा, गॅजेट जाल्लेले आहा, गांवकार कृपा करून वच्चे ह्या मिटिंगेन। 1 लाख स्क्वेअर मीटर मागला, डोंगराचेर जागो आसा तुमचो हो, थंय प्रोसेसिंग युनिट्स घालपाक सोदता, फ्रूट प्रोड्युसिंग कंपनी ती, आणि ते वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ दॅट कंपनी इज अ स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर श्री रमेश तवडकर सर। सो आता तुम्ही ठरया तांकां तो जागो दिवपाचो काय ना, पूण मिटिंगेक वचप गरजेचें। कित्याक मिटिंगेक चला, तुमच्या मदीं डिस्कस करा, सगळे जाण मेळोन कितें ते निर्णय घेया की जागो दिवपाचो काय दिवपाचो ना तो, कित्याक एकठांय येवन निर्णय घेवप गरजेचें, आमीय मानता ते। सो इश्टानो विचार करा, विचार करप गरजेचें, विचार करून डिस्कशन करा, एकठांय या, डिस्कशन करा, निर्णय घेया आणि तो निर्णय मागीर कन्वे करा, आमकांय कळया, सो दॅट आमकां आनी एक व्हिडिओ काडून तुमचो डिसिजन कन्वे करपाक सोंपें पडटलें की स्पीकर सराक ह्या प्रपोजलान त्या कोमदादा कडल्यान 1 लाख स्क्वेअर मीटर मेळ्ळी काय मेळोंक ना, हे लोकांक तितलीच उत्सुकता आसतली कळपाक। सो आमकांय कळया, विचार करा।